आस्त आजकालच्या संवसारांत आस्त आनी दुडवाक उंचलें स्थान. मनशा जिवितांत आस्त प्रमुख स्थान घेता. आस्त आशिल्लो समाजांत अनुकूलवंत म्हूण लोक वळखतात. कार्यान ताका पयली बसका दितात. लोक तांकां एक जैतेवंत मानाय म्हूण मान दितात. थोडे तांच्या स्वासामर्थ्यांत ग्रेस्त जातात तर हेर समाजांत नांव आनी पयशे जोडचे खातीर दुबळ्यांक आनी निर्गतिकांक मोस करून ग्रेस्त जातात. पूण म्हाका एक सवाल दोसता, आमी सर्वां वेताना आमची सर्व आस्त बदीक सोडून रित्या हातांनी वेतावन तर इतल्या कश्टांनी केल्ल्या आस्तीचें मोल कितें? भगवद गीता अशें म्हणटा, मनशा तुवें येताना कांय आडिल्लें ना आनी वेताना कांय ओरिनय. तुवें रडोवंक तुजें म्हणलें कितें आसा? कितेंय तुवें जोडलाय तर ह्या मातयेंतावनूच आनी ह्या धरतेतावन. तुवें वेताना हांगासर सर सोडून वचूंक आसा. आस्त एक तात्कालीक ठिकाणो, पूण आतांच्या काळार आमी वाचता आनी आयकता वा आमच्याच लागशिल्ल्या वाठारांत आमी पळयता, ह्याच आस्ते खातीर कितलेशे जीव उबल्यात, कितलींशीं कुटुंबां देसवट जाल्यात. ल्हानतावन मोगान आसले भाऊ भयणी व्हड जाताना आस्ती खातीर वांटे फाटे जाल्ले आसात. कित्याक अशें जाता? आमचें म्हणलें आडिल्लें कांय ना आनी वेताना व्हरूंक कांय ना म्हणटा तरी आमचो ओरबोस त्या सुटाना. माते दंपोवंक आनी पाट तेंकूंक खाली पाक्या आसल्यार पावनांगी. इतली आस्त जोडून फाल्यां सकाळीं तुका खावंक फावो जायना तर कोणा खातीर ही आस्त? साबार जण आपलें जिवीत दुडवा खातीर आनी आस्ती खातीर पोटाक सारकें खायनासतना वा घालिनासतना वावूंट काडटा, पूण तांकां तें खावंक फावो जायना. आमी आस्तीचे सेक्युरिटी गार्ड मात्र. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आबान आस्त म्हज्या बाबाक दिली आनी म्हज्या बाबान ताच्या पुताक दिली, पुतान नातवाक दिली आनी आमी ताका दुसऱ्यान मोदें येवंक नजो म्हणून वय आनी आंकडो घालो आनी व्हड पागोर बांदलो. ह्या मोदें बाबावां भितर आस्तीचे तक्रार उदेले, माराफर जाली. बाबाक बोगसूंक जायनासतना बाबाव कोर्टाक गेले. 40-50 वर्सां कोर्ट वकील अशें म्हणून पयशे वगडयलेच आयले आनी बाबाव एकामेकाच्या मोरणाक पावनात. कुटुंबान बरें फाल्यां जाताना एकामेकाचें तोंड सयत पळयनात. आबाच्या काळांतान उपजाल्ली दुस्मानकाय पुताच्या काळा मुसर विस्तारली आनी आखरेक आबाचो एकलो नातू दुडवाच्या आशे खातीर हिस्स आस्त दुसऱ्या समुदायाच्या बोलत्याक विकता. तर आमी 40-50 वर्सां कोर्ट वकील दुडू वेळ विबाडलोच आयलो आनी दुस्मानकाय मनास्ताप मोसोर म्हूण आमी एकामेका वेगळीं जाल्या. आमी इतलीं वर्सां झगडें राग मोसोर करून आमी आमचें समाधान वगडावन विंगड जाल्लें सगळें व्यर्थ नेंगी. वय आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी मागणे रजार रेतीर करूंक आमी मुखार. वय सगळें बरेंच, पूण बोगसूंच्यात आमी एक मेट पाटी. आमी आमच्या बापा मागणे हर एक दीस म्हणटा, कांय ना तरी साबार वर्सांनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या वेळार तरी म्हणलां आसता. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बोगसिता तशें आमची पातकां तूं बोगोस म्हूण मागता. आमी आमकां आनी आमच्या मोगाच्यांक माफी मेळोवंक आशेता, पूण हेरांक शिक्षा मेळ्ळा जाय म्हणून मागता. हें विचित्र तरी सत. आयले वार म्हज्या एका इश्टा वकिला भेटलो. तो म्हणालो, कोर्तींत दावो आसचो, ह्या जाग्या तक्रारांत कोर्तीचे केस आसची सडावत क्रिस्ताक पातयेवच्या क्रिस्तांवांचो. व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटींत अशी एक मॅसेज हांवें वाचली, मनशा तुका पयलें नान नाणयल्लें दुसऱ्यान, आखरेचें नान दुसरो नाणयता तर 4 दिसाच्या संवसारांत आंकार कित्याक? आज संवसार कोरोना पिडेच्या कश्टान सांपडलो तरी दुबळ्यांक आनी ग्रेस्तांक म्हूण लेखीनासता सर्वांक ग्रासूंक लागलो. हांगासर पयशे दुडू लकाक येना वा पयशे कांय उपकार ना म्हणून रुजू जाले.
आज आमी नातालाच्या काळार आसा. कांय तरी बरी करणी करूंक प्रयत्न करया. दुबळ्या धाकट्याच्या गरजेक पावया. वांजेलान सांगल्या प्रमाणे साध्य तर कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच भावा कडेन या कुटुंबा कडेन या शेजाऱ्या कडेन राजी जावया. नंतर कोर्ट नीती करता अधीन करता तशें जावचें नाका. आमी उदारी जावया. कितलीं वर्सां आमकां देवान दिल्या ती बऱ्यान आनी मोगान जिवीत सारया. ह्या नाताळा वेळार एक बरो आसो दिवन बोगसूंचे प्रयत्न करया. आमी दोरो बांदचे क्रिस्तांव जावचें नाका. बगार सांको बांदचे क्रिस्तांव जावया. कुटुंबाची आस्त आंकडो वय म्हूण आमी मनशा जिविताक आंकडो बांदचो नाका. आमी क्रिस्तांवचे पाटला उदारी म्हूण ताका साक्ष जावन जियेया आनी आमच्या भावा भयणीक इश्टांक शेजाऱ्यांक बोगसूंचे उदार मोन दाखोवया आनी ह्या नातेला फेस्ताक खरो आनी बरो अर्थ दिवया. तुमकां सर्वांक कावणेर आसलो बाळक जेजू आशिर्वादान भरून दी आनी ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर फांकोवन दी. तुमकां सर्व अणवरांतले वायटा विघ्नांतले राखून व्हरून दी आनी तशेंच जावं. आमचे भाशेन देव आसा देखून तुमकां समेजता. देव बरें करूं.